आमचो पळय मुद्दो आसा न्ही, विशय आसा आमचे म्हादय टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपाचे. आमकां तातूंत विरोध आसा न्ही. आमचे सगळे लोक रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे सगळे मतदारसंघाचे आरटी पंचायतीचे सरपंच हे आनी आमचे सगळे मेजर कार्यकर्ते हांगा आयल्या आनी आमी आमचे तांकां मांडला आमचो विशय की कसो अन्याय जातलो आमच्या लोकांचेर. एज इट इज ओवरनायट 1999 सँक्चुरी म्हादय सँक्चुरी डिक्लेअर जाली ओवरनायट ड्युरींग प्रेसिडेंट्स रूल आनी लोकांक विरोध आशिल्लो पण लोकांक कांयच विश्वासान घेनासतना डिक्लेअर जाली. सो ती म्हादय डिक्लेअर जातकच कितले लोकांक त्रास जाले. लोक जे फार्मींग करताले लोकांचो जो मेन थंय तांचे मेन सोर्स ऑफ इनकम म्हणटा ते सगळे म्हणजे छिनले म्हणटा ते तांचे कडल्यान. कित्याक थंय पयलीं कुमेरी कल्टिवेशन करताले, कॅज्यू फार्मींग करताले, पण ते सगळे इट वेंट एज पार्ट ऑफ द सँक्चुरी नाव. आनी थंय सँक्चुरी आसून कितले स्ट्रिंजंट रुल्स आसा अजून 1999 अँड वी आर इन 2025 अजून डिमार्केशन जावना बाबा सँक्चुरी खंयची आनी विलेज खंयचो अजून डिमार्केशन जावना. फॉरेस्ट रायट केसीस अजून बंद म्हणजे क्लियर जावना. सो आनी थोड्यो पळय ज्यो फॉरेस्ट रायट केसीस लोकांक दिल्या पसून आतां तांकां तुमी दिलो फॉरेस्ट रायट केसीस क्लियर जाल्यो पण तेच जागे तर तुमी आतां फाल्यां टायगर रिजर्व करतले मागीर ते फॉरेस्ट रायट केसीस दिवन कितें उपयोग. आनी मेन आमचो सोर्स ऑफ इनकम जी आमची 70 बाग आसा दे आर मोस्टली इंटू फार्मींग, मोस्टली इंटू कॅज्यू, अरेका नट, कोकोनट हे सगळे फार्मींग करतात आनी लोअर सोशियो इकॉनॉमीक स्टेटा तांचो लायव्हलीहूड इज ओन्ली दॅट. आमची मेन येदी व्हडली फॅक्टरी आसा ACGL ते टायगर रिजर्वान ती पसून दॅट ऑल्सो कम्स एज पार्ट ऑफ द टायगर रिजर्व. थंय IDCs आसा आमच्यो म्हणटकच कितले हजारांनी लोक डिस्प्लेस जातले. कंपनीनी काम करता ते आमी कॅल्क्युलेट केले आमचे 10,000 वयर लोक डिस्प्लेस जातले. ताजे भायर तांची घरां, ताजे भायर तांची गायो आनी तांचे कितें मेजर फार्मींग. सत्तरी इज द बिगस्ट सप्लायर ऑफ मिल्क टू गोवा. आमच्यो ज्यो डेरी आमचे पळय धनगर कम्युनिटी आसा ते सगळ्यान जास्त डेरी फार्मींग करता ते सगळे डिस्प्लेस जातले. तांकां खंय वी डोंट हॅव लँड खंय तांकां घालतले. मागीर लोकांची काजी आसा, लोकांचे बाकीचे फार्मींग आसा ते कशे मॅनेज करतले. सो हे आमी रिप्रेझेंटेशन केलां की आमच्या लोकां खातीर आनी टायगर जे म्हणटात हे जे लोक शहरांनी रावतात आनी म्हणटात टायगर रिजर्व करपाचो म्हणून एक 4 दीस येवन रावले आमच्या लोकांचे. तांचे जे त्रास आसा तांणी पळयल्या, सोंसल्या. जे टायगर सँक्चुरी डिक्लेअर जाल्ल्याक जे आमचे लोक त्रास भोगतात तांकां थंय सारकी सोय सुविधा म्हणजे ओवरनायट डिक्लेअर करून तांगेले सगळीं घरां दारां तांगेले जागे सगळे जप्त जाले बिकॉज ऑफ सँक्चुरी. सगळे फॉरेस्टान व्हेले. जी उदकाचो टँक थंय बांदपाक सुरू केल्लो ताजेर पाबंदी जाली. म्हणून जी विलेज फार्मींग करताले उदक ना म्हणून तें पसून बंद केलें. जेन्ना आमी हांगा लोकांक फोर्स करता गेट इंटू फार्मींग, गो इंटू फार्मींग, सगळे नाल्यार सरकारी नोकरी, आत्मनिर्भर जा, स्वयंपूर्ण जा, कशें जातलें. तुमकां तर जे तुमचे जागे आसात यू आर गोइंग टू गेट टुमॉरो रिलोकेटेड, डिसलोकेटेड, रिहॅबिलिटेटेड. तुमकां पयलीं जागो ना. आमचे गोंय राज्य इतलें स्मॉल भाग 3700 कितले किलोमिटर तातूंत तर 740 किलोमिटर ऑलरेडी सँक्चुरीज जाल्या. 5 सँक्चुरीज येदेशा गोंय राज्यान ऑलरेडी 5 सँक्चुरीज डिक्लेअर जाल्या. तातूंत आमकां कोस्टल रेग्युलेशन्स आसा, तातूंत आमकां MPT आसा. हांगा आनी कशें कामां कशें करतले लोक, जगतले कशे, खंय वतले, खंय रावतले. टायगर रिजर्व म्हणटकच खूब स्ट्रिंजंट रुल्स आसता. तातूंत कोर एरिया आसता, बफर एरिया आसता, इको टुरिजम एक्टिविटीज आसा, खूब रुल्स आनी रेग्युलेशन्स जाता. सो आमची इतलीच मागणी आशिल्ली की म्हाका खात्री आसा की जो निर्णय जातलो तो आमच्या लोकांच्या हितान जातलो. आमचे जे गरीब लोक जे आसा आमच्या 70 बागाचे म्हणा, काणकोण भागाचे म्हणा, सावड्डेचे म्हणा, सांग्याचे म्हणा, सगळ्या लोकांच्या हितान म्हाका खात्री आसा की आमचे उच्च न्यायालय, आमची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, आमचे गोंय राज्यान स्टडी करपाक आयल्या ते आमचे जे लोकांचो विशय आसा समजून घेतले, तांचो जो अन्याय जाला ते समजून घेतले आनी योग्य ते निर्णय करतले म्हाका एक खात्री आसा.
तांणी आमी जे सजेशन दिल्या आमचे जे कितें प्रश्न आसा सगळ्यांनी जे प्रश्न मांडल्या जे जे अफेक्टेड लोक आसा त्यांनी प्रश्न मांडल्या की ते कितें आजकालचे लोक न्ही जे मायग्रंट आयल्या आनी खंय रावल्या हे सेंच्युरीज 100 वर्सां हांगा राविल्ले लोक त्यांचे पूर्वज हांगा राविल्ले लोक तांकां खबर आसा टायगर केन्ना आयला केन्ना येवना कितलो दिसता कितलो दिसना सगळ्यांक खबर आसा हे कोण भायले नवे लोक न्ही थंय रावल्या तांकां सगळ्यांक खबर आसा बाबा इतल्या वर्सांनी कितलो टायगर दिसला की कितलो टायगर दिसूना सगळ्यांक खबर आसा ही सगळी डिटेल स्टडी आमी जी केल्या आमचे आमी ते आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा तांचे कडेन तांणी तांचे मुद्दे मांडिल्ले आसा हांवें एज अ MLA ऑफ पर्ये म्हज्या लोकांच्या हितान हांवें मुद्दो मांडिल्लो आसा तांचे कडेन. ग्रीन एक्टिविस्ट आहा पळय ते दावो असो करता की तुमी म्हणटा की थंय वाग ना जे आसा ते ट्रान्झिट बट जे कांय वर्सां पयलीं कळावले जे प्रकरण जालें ग्रीन एक्टिविस्टांचो भर आहा जर टायगर ना म्हणटा तुमी जाल्यार तेन्ना जे मारले ते खंयचे टायगर ते कांयच टायगर मारूना तो एक जो टायगर तेन्ना मारील तो कितें ट्रान्झिटरी टायगर जे ट्रान्झिटरी टायगर एज इट इज गोवा इज नॉट अकॉर्डिंग टू NTCA रुल्स NTCA नॅशनल टायगर कमिटी आसता पळय तांचे रुल्स आसता की टू डिक्लेअर अ टायगर रिजर्व you have to have resident at least 80 to 100 resident tigers to declare it as a tiger reserve which Goa doesn't fit in. जो टायगर आसा तुम्ही कितली स्टडी केल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणात हे एक्टिविस्टांनी म्हणात कितली स्टडी केल्या एक समर सिजनान से टायगर आमचे ते वेस्टर्न घाट्स थंय वेस्टर्न घाट थंय व्हॅली आसा उदका खातीर आमकां खबर आसा टायगर खंय उदक मेळटा थंय येता जेन्ना गरमी जाता तेन्ना सपोज थंय उदक आयलें व्हॅलीन तर से महाराष्ट्रान तांकां उदक मेळूना गोंय राज्याच्या बॉर्डरीर तर तांकां समर टायमार तर उदक दिसलें एक टायगर थंय येवन उदक पिवन थंयच्यान भोंवला आसतलो गेला आसतलो पूण एक्चुली तुमी स्टडी केल्या विंटरान पावसान ऑटमान जे 4 सिजन्स आमचे आसता स्प्रिंग समर आनी विंटर आनी मॉन्सून सीजन फॉर गोवा ह्या सिजनांनी तुमी स्टडी केला की बाबा तुमकां बाकीच्या सिजनांनी टायगर दिसला समर सिजनांनी इतले कमी उदक आसून म्हणजे उदक आसून पसून कितले तुमकां टायगर दिसल्या अजून पर्यंत कोणें स्टडी करूं ना अकॉर्डिंग टू NTCA डज गोवा मीट द क्रायटेरिया ऑफ 80 to 100 टायगर्स तुम्ही कितलो स्टडी केला जो टायगर तूं म्हणटा जो तेन्ना तो मारिल्लो तो तुमी ताजी डिटेल स्टडी केल्या तो टायगर कित्याक मारलो तो कित्याक आयलो थंय कित्याक थंय ते जे कोणाचे कॅटल आशिल्ले ताका कितें ते कॅटल मारले मागीर तो टायगर आयलो ही सगळी स्टोरी आसा ताका एक स्टोरी आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सगळें खबर आसा कॅमेरा ट्रॅप्स घालतात थंय कॅमेरा ट्रॅप्स आतां इतले वर्सां घालून कितले कोणाक टायगर दिसल्या तूं रावपी डेटा फॉरेस्टा कडेनूय आसा न्ही आनी आमचे लोक जे स्थानीक लोक आसा तांचे कडेनूय डेटा आसा की बाबा ते थंय रावपी तुमी शहरान रावपी लोक आमचे लोक थंय रावपी सो आमकां एक्झॅक्टली खबर आसा ते थंयच्यान गोवा टू कर्नाटका चोर्ला घाट tomorrow Chorla Ghat also will be part of the tiger reserve because it connects Goa to Karnataka आणि जो टायगर आसा इट क्रॉसीस चोर्ला घाट ओनली न्ही आणि जो महाराष्ट्राच्यान येता इफ ही क्रॉसीस गोवा इफ ही इज गोइंग टू गो रायट अप टू कोतिगांव थंय येता काली रिजर्व फ्रॉम भीमगड सँक्च्युरी ऑफ महाराष्ट्रा काली रिजर्व ऑफ कर्नाटका सो दॅट इज द कॉरिडॉर तुम्ही म्हणटात पण आसा खंय टायगर कोतिगांव कितले टायगर पळयल्या नेत्रावली कितले टायगर पळयल्या मोले कितले टायगर पळयल्या आनी म्हादय कितले टायगर पळयल्या हो प्रॉपर स्टडी जावपाक जाय पयलीं हे तुमी ऑल पुट टुगेदर तुमचे इतले 80-100 टायगर आसा टू डिक्लेअर इट एज अ टायगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू द NTCA रुल्स आणि तो टायगर एक तेन्ना दिशिल्लो ताजे नंतर कितले टायगर दिसले कोणा कडेन स्टडी आसा हू हॅज डन द स्टडी हॅज द एक्टिविस्ट डन द स्टडी तांणी पळयला की कितलीं घरां रिहॅबिलिटेट करची पडटली कितले लोक रिहॅबिलिटेट करचे पडटले आनी इट इज नॉट ओन्ली एक से 800 घरां की एक 900 घरां 800 घरांतले एक 10,000 लोक 10,000 लोकांचे तितले धंदे
ते दुधाचो धंदो, कल्टिवेशनाचो धंदो, फार्मिंगाचो धंदो, मागीर कंपनी जे थंय आसा त्यो थंय हजारांनी लोक त्या कंपनीनी काम करता. थंय इरिगेशन टँक्स आसा, बंदाराज आसा, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते चालू आसा. थंय टायगर रिझर्व असल्यार, बफर एरिया असल्यार, कोर एरिया असल्यार खूब स्ट्रिक्ट आसता. हो आवाज जावपाक जायना, आफ्टर 5 o'clock यू कांट एंटर इट, हें करपाक मेळना, तें करपाक खूब स्ट्रिक्ट आसता. कितें स्टडी केला? हाव आर यू गोइंग टू मॅनेज ऑल दीस? दिला कांय चांगलें न्ही. आमचे ओवर 10,000 पीपल ओनली ऑफ 70 हॅव कॅल्क्युलेटेड विथ ओवर 800 to 900 हाऊसेस. सो तुमचो डेटा आनी तेंचो डेटा कॉन्ट्रेडिक्ट जाता, म्हणजे सेम जाय, तांच्यांनी वेगळो डेटा दिला. ते नॅचरली तांणी खंय सर्वे केला? हॅव दे कम इन टू आवर विलेजीस? म्हाका कळपाक जाय. गांव गांव भोंवल्या, हांवें कितें म्हणटा, एक दीस तूं तुमच्या AC घरांनी बसतात शहरांनी आनी डिक्लेअर करता हें जावचें हांगा, तें जावचें थंय. आमच्या गांवांनी आयल्या, आमच्या लोकां मदीं रावल्या, आमचे लोकांचो इनकम कितें, लोकांचो आमचे पळय जे डेली लोक आसा आमच्या गांवांनी, दे कम फ्रॉम अ लोवर सोशल इकॉनॉमीक स्टेटा. ते डिपेंडंट आसा इधर काजू फार्माचेर, सुपारीचेर, नाजाल्यार शेती म्हणजे दूध डेरी फार्मिंगाचेर, हाजेरच आसा, नाजाल्यार गव्हर्मेंट जॉब्स. तूं तर गव्हर्मेंट जॉब्स आमी कितले लोकांक दितले? इफ यू आर टेलिंग पीपल डू स्टार्ट फार्मिंग, थंय तर उदक ना, हें ना, हे रिस्ट्रिक्शन, ते रिस्ट्रिक्शन, तुजी अर्द कल्टिवेशन्स हॅव गॉन इन टू सँक्च्युरीज, तुका हें कांय करपाक मेळना जाल्यार हाव आर यू गोइंग टू प्रमोट? तांकां येवनी न्ही, 4 म्हयने रावनी, 4 दीस न्ही, 4 म्हयने रावनी, फूल डेटा घेवनी फ्रॉम सुर्लाचे पोत ती करंजोलचे पोत स्ट्रेट येवन पळोवनी एक्झॅक्टली कितलीं घरां वतली, कितले फॅक्टरीज वतले, कितले लोकांचे हे वतले. मागीर येवन सांगपाक शकता की हो टायगर रिझर्व कर, तो आनी कितें कर, तो आनी कितें कर, हांगा हें बंद कर, तें बंद कर. दुसऱ्या लोकांक सांगपाक सोंपें, पूण तांचें जिवन तुमी जगा आनी मागीर उलयात.